फटकेरी कागदपत्रां करून जमीन हडप करपाची प्रकरणां वाडत चल्ल्यात। हाचे फाटल्यान व्हडली सिंडिकेट आसा। राजकीय बेसावा बगर हे जावपाकच शकना। देखून मुख्यमंत्र्यान हे विशीं एसआयट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला। तो योग्यच म्हणचो पडटलो। पर्यटन मंत्री रकरण खंवटे म्हणटा, दर्यादेग वाठारांत सुदारणा हाडपाक ठोस पावलां उबारपाची गरजय रकणान उक्तायली। बेकायदेशीर जमीन हडप करप आनी ट्रान्स्फर करपाच्या प्रकरणांनी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम तयार करपाचो निर्णय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतला। एसआयट करपाची हांवें 2 वर्सां पयलीं मागणी केल्ली, रोहनान सांगलें। तशेंच ओडीपी रद्द करपाचो टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचो निर्णय योग्य आसा। बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाई जावपाकूच जाय, रोहन म्हणटा। मिल्खा सिंग बी तुम्ही आता कळतात पण टॉपिक इलिगॅलिटीज हेज इफ देर आर इलिगॅलिटीज वेदर इट मिल्खा सिंग जावं मिका सिंग जावं कोणूय जावं whoever has done illegalities has to be dealt with a very firm hand आणि म्हाका दिसता ती गजाल ऑलरेडी विश्वजीत राणेन केल्ली आसा टू गिव अ व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज कित्याक आमचे गांव टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग जावं रिजनल प्लॅन जावं जे पयलींच्यान आयले डिफायन्ड झोन्स जेन्ना तूं सेटलमेंट एरिया म्हणटा तेन्ना थंय सेटल करपाक नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणटा नॅचरल कवर म्हणटा फॉरेस्ट एरिया म्हणटा तेन्ना दिस इज आर एरियाज वीच यू कॅनॉट डू एनी डेव्हलपमेंट। आता हे जागे कोणाचे आसात ते कोण विकतात ते भायल्या भायर धांची बस्ती जाता आनी थंय इलिगॅलिटीज वाडटा जाल्यार कोस्टल लँडीर असले जाता जाल्यार म्हाका दिसता वॉट विश्वजीत डन इज अ गुड थॉट फॉर अ बेटर गोवा। लास्ट 2.5-3 वर्सां कंटिन्युअस हांव बोवाळ करीत आशिल्लो की आमकां फ्रॉडुलंट सेल डीड जावंक लागल्या गोंयचे थंय आमचे लोकांचे जागे ना जावंक लागल्या। दिस इज अ मोर सिरियस कन्सर्न। This I have been highlighting for last 2.5 years and during election also I had promised that we will get a SIT in place. I thank the Chief Minister for having acted swiftly. म्हापशा police stationar जवळ 50 वयर FIR जाल्ले आसा of people who have lost their properties to somebody else. This syndicate cannot be a small syndicate, it is a big syndicate. कलंगूट जावं, आसागांव जावं, अंजुना जावं नाल्यार म्हजे पर्वरी जावं नाल्यार सालसेटीन जावं देर आर सो मेनी इन्स्टन्सीस वेर फॉर्ज सेल डीड्स एंड एवरीथिंग इज हॅपनिंग। कशें जाता विदाउट कनायवन्स ऑफ ऑफिशियल्स और विदाउट पेट्रोनेज ऑफ पॉलिटिशियन्स इट कॅनॉट हॅपन। आय वुडंट मेक अ चार्ज एनीवेअर बट म्हाका मुख्यमंत्र्यान आज ती एसआयटी फॉर्म केल्या इज अ व्हेरी क्लियर मेसेज जाल्यार कोण येतले नाटकां करतले बाकीचे करतले आनी आमी हांगा बसल्या अँड वी आर सीइंग आवर पीपल लूज लँड लेफ्ट रायट कॅनॉट बी डन। सर्टन सिस्टम नीड टू कम इन प्लेस बट मुख्यमंत्र्यान जे केला इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह। आय एप्रिशिएट वॉट ही हॅज डन ऑन अ फास्ट फुटींग ऑन आवर रिक्वेस्ट आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता इलिगॅलिटी एज फार एज लँड इज कन्सर्न आनी इलिगॅलिटी एंड फ्रॉडुलन्सी ऑफ सेल डीड्स आय थिंक द गव्हर्मेंट इज एक्टिंग इन द रायट वे। दर्यादेगेर शिस्त हाडपा खातीर ठोस पावलां उबारतले। तशेंच दर्यादेग वाठारांत अजूनय बेकायदेशीर गजाली चालू आसात। मुख्यमंत्र्यान सांगलां तशें बेकायदेशीर गजालींक त्या वाठारांतल्या पुलीस निरीक्षकांकच जबाबदार धरतले, रोहनान शिटकावणी दिल्या। मुख्यमंत्री सांगिल्लें आसा आनी जेन्ना पर्यटन मंत्री जाला तेन्ना ताज्या पयलीं इफ यू गो डावन द कोस्टल बेल्ट इलिगॅलिटीज इन दीस सेक्टर ऑन द रायज। So whether it is touts, massages and other things happening on the coastal belt, आम्ही डीजीपी कडे मीटिंग घेऊन ऑलरेडी त्या इलिगॅलिटीचेर एक्शन घेवपाक लागले। स्पाज इलिगल स्पाज बाकीचे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन दिल्लें आसा। नाव थिंग्स विच आर नॉट इन टेस्ट वेदर इट इज डान्स बार्स वेदर इट इज प्रॉस्टिट्यूशन और एनीथिंग विच इज हॅपनिंग इलिगॅलिटी म्हाका दिसता व्हेरी स्ट्रॉंग एंड फर्म डिसिजन एंड हँड इज रिक्वायर्ड which we have spoken to the Chief Minister and Chief Minister also has given directions for acting on this. अशें जावंक शकना की जेन्ना आमी गोंय एक वर्ल्ड डेस्टिनेशन दाखोवंक सोदता असल्यो गजाल्यो गोंयांत चलतल्यो। हें सगळें बंद जावपाची गरज आसा आनी ताबडतोब बंद जावपाची गरज आसा। स्पेशली डान्स बारा खातीर हें सुरू जाला आनी डान्स बार हे सगळे कोस्टल बेल्ट आसा। लास्ट टायम सांगला महफील म्हणून तो मनीस भितर आसा बार अजून चालू आसा बंद जावपाची गरज आसा आनी पुलिसेकूय सांगला जायना जाल्यार जबाबदारी पुलिसेची आसता खबर काडपाक कित्याक जायना काय म्हणून। So I think whether it is illegal spas, illegal dance bars, everything needs to close down if we need Goa as a proper tourist capital of the country as what the Chief Minister wants it to be. गाडी कोण चलयतलो ताजेर एक्शन जावपाक जाय। मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब एक्शन घेवन ताका भितर उडयलो बट somebody who is driving should be a responsible citizen of a country मरे। हांगा येतलो कोण दिल्लीवालो हांगा गाडयेन बसतलो चलयतलो आनी दर्यादेगेर जाय ते करतलो म्हाका दिसता एक्शन घेतला
पूण न जावचें म्हणून आमी इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट प्लॅन जो हाडटलो हातूंत खुबशे एडिशनल त्रुटी आसतल्यो which we will ensure are there to safeguard the interest of the beaches and the people on the beaches. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख.